जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, फाटल्या आठवड्यान हांवें तुमकां म्हटलेलें की मुख्यमंत्री आणि विश्वजीत हांकां आमने सामने हाडून पळोवया आनी पळोवया दोगांचो पॅचअप करपाचो यत्न करुया अशें तुमकां म्हटलेलें. सो दॅट कितें हें तेंचे भितर कितें कोल्ड वॉर चल्लां पळय तें सोंपतलें आनी आमी सुटकेचो स्वास घेतले. त्या प्रमाणे मुख्यमंत्र्याक आनी विश्वजीत राणेक बरोबर बसून समजूत घालपाचो यत्न जस्ट इमॅजिनान केलो. पण फुडें कितें जालें? पॅचअप जालो. सीएम सावंत आणि विश्वजिताचे पॅचअप म्हणजे दिल जमाई झाली काय जाऊ ना काय कितें जालें पळया. जस्ट इमॅजिन. नमस्कार. जशें की फाटल्या फावटी प्रॉमिस केल्लेलें विश्वजीत राणे आणि मुख्यमंत्री हांकां आमने सामने हाडून तेंच्या भितर कितें प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करपाचो यत्न आमी करतले काय. सो आमच्या बरोबर आयज हा मुख्यमंत्री आणि विश्वजीत राणे दोगी एकामेकाक आतां नमस्कार करा पयलीं. मुख्यमंत्री, तुम्ही विश्वजिताक भितात? अरे असं कितें करता? मुख्यमंत्री मरे तूं, घटराव मरे सामको. तुम्ही विश्वजिताक मातशे भियातात? नाही ना, ऑफकोर्स भंय दिसपाचो प्रश्नच ना. शुअर सीएम? बिलकुल ना. नेक्स्ट प्रश्न. विश्वजित, तुम्ही असे पहिलीपासून ठरयले की मुख्यमंत्र्याक त्रास करप काय तुम्ही असे म्हणजे पहिले की असे थोडे दीस रावया, काही दीस रावया आणि मागीर त्रास करूया, एक काही दीस असे रावन पळोवया? काही दीस हांव मातसो शांत आशिल्लो पळोवपाक की मौका मेळटा चौका मारता आणि सीएमाची खुर्ची हस्तगत करता. माझी तसली कसलीच इच्छा ना. सीएम, तुमकां विश्वजिताची वैयक्तीक लेवलाचेर खुन्नस आसा, वैयक्तीक लेवलाचेर तुमकां राग आसा विश्वजिताचो? आणि वैयक्तीक राग म्हाजो पयलीं नाशिल्लो, आतांय ना. तुमकां दिसता की ब्लायंड विश्वास दवरूं येता ह्या सरकारान विश्वजिताचेर? क्लियर सांगा, यू आर ऑन रेकॉर्ड. हांव तें म्हणना. तुम्ही रेकॉर्ड करा, व्हिडिओ काढा, कितें जाय तें करा, कित्याक म्हाका काय हरकत ना. आय एम सिटींग टुडे एज विश्वजीत राणे इन फ्रंट ऑफ यू. बाबा कितें कारणा शिवाय एग्रेशन कित्याक करता? बेश्टोच एग्रेसीव कित्याक जाता? तुमचो मंत्री सीएम बेश्टोच एग्रेसीव जाता. हे लोकूय उलोवपाक लागल्या. आय एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन टुडे. यू मस्ट हॅव डेल्ट विथ सेवरल लीडर्स. आय एम हियर एज अ टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर. सीएम असले आनी एक्सप्रेशन दिव नाका, तो आनीक खावताळटलो. या बाबा टेल. या. आय एम अ रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर इन दीस गव्हर्मेंट. सीएम प्लीज, यू आर मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर मी, मोर अँड मोर डिफिकल्ट. आमचो पॅचअप करपाक सोदता मरे तूं आसता बेश्टोच कितें आसता? तो आनीक खावताळटलो मरे. तुका दिसना तो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कसो? तें हांव म्हणना कांयच. बाबा, इफ यू हॅव एनीथिंग इन युअर मायंड, टेल इट हियर, राईट नाव. आतांच कितें तें क्लियर कर. टेल इट हियर. आय एम नथिंग. यू लुक एट मी. हे हास्य आनीक जळफळाट करतलो. कितें सिट्युएशन आहा एक्झॅक्टली सांगा म्हाका आतां तुमचें. पक्ष वाडल्या उपरांत खूब जाणांच्यो इच्छाय जाग्यो जाता. म्हणजे विश्वजिताच्यो इच्छा जाग्यो जाल्यो अशें म्हणपाक सोदता तुमी? म्हणजे विश्वजिताच्यो इच्छा जाग्यो जाल्यो अशें तुमी म्हणपाक सोदता? तुमकां विश्वजिताचें कितें खटकता? डायरेक्ट सांगा, फुडें नुता. आपूण श्रेश्ठ, आपल्याकूच सगळें मेळचें. अँड दीस इज नॉट गोइंग टू चेंज. असो जर कोण फाल्यां ते सांगता आसत जाल्यार विच इज रॉंग. आय नो वॉट आय एम टॉकिंग. असलो स्वार्थ घेवन पार्टीत रावण्या पेक्षा पार्टींतल्यान भायर गेल्लो बरो आसता. तशें जावचें ना. अरे 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 रावा मातशे. केजीचे स्टुडंट काय झगडटात मरे तुमी? या. आय ओनली वॉन्ट टू से वन थिंग. येस मिस्टर राणे, प्लीज से. I will definitely take a very harsh decisions as far as I am concerned. हो फक्त एक फार्स आसा. सीएम प्लीज, ही इज ऑन हिज फीट, म्हणजे ही इज सिटींग. तूं असं मदीं मदीं हांसताना उलयता पळय ते मागीर परिणाम जाता तेजेर. म्हाका म्हाजे तकलेर काय परिणाम जायना. म्हणपाक काय हरकत ना. बाबा, वाय सो मच ऑफ एंगर? वॉट हॅज हॅपन्ड एक्झॅक्टली? I want to understand what has happened. नाही हॅपन म्हणजे हांव सांगता तुका वॉट हॅज हॅपन. वाय डू यू गो टू दिल्ली नाव एंड देन? ते बी अशें सांगिनासतना तूं वयता सीएमाक आनी असो लिपून म्हणजे कोणाक सेंट्रल लिडर्स, यू गो टू मीट सेंट्रल लिडर्स. It's a very sensitive matter. सीएम
सांगिना पळय तो दिल्ली कित्याक वयता ते. कोणाक मेळटा तो दिल्ली वचून? द मायटिएस्ट अँड टॉलेस्ट लीडर अमित शाह. I really don't care who is. Now, this should not create panic in anybody's mind. पॅनिक सोड. अशें म्हणून तुवें सीएमाचो स्कोर वाडयलो मरे. सारकें न्हू सीएम? बाबा, स्टील देर इज अ चान्स. डू यू वॉन्ट टू टेक युअर वर्ड्स बॅक? I have not said anything wrong. I never said anything wrong. बाबा, आसूं आता. डॅमेज इज डन. सीएम, सेंट्रल लिडरशीप कितें जालें सेंट्रल लिडरशीप? म्हज्या बरोबर आसा. हे पळय, हेका म्हणटा हे सगळे रेस आणि हे सगळे आसता ह्यो गोष्टी हे पार्टी ठरयता. आय एम अ लॉयल सोल्जर ऑफ द पार्टी. वॉट एवर द पार्टी लिडरशिप डिसाइड्स, party leadership decides that today Dr. Pramod Sawant is our chief minister and he is leading the state of Goa. I am a minister in Dr. Pramod Sawant's cabinet and I am happy. कसलोच दुबाव ना. And I am happy as what I am doing. हाची खात्री म्हाका अजूनय आसा. I have nothing. You look at me. I'm more fresh than I was then before the race. त्या खातीर पार्टी परत एकदा संधी जी आसा ही म्हाका दितली हाचो म्हाका विश्वास आसा. That is not my concern. बरे दिसलेले पॅचअप जाता जाता अशें दिसलेलें. हे लास्ट विश्वजितान ते म्हटलें बाय आय एम नॉट कन्सर्न. थंयच्यान परत सत्यानाश सगळ्यात परत सुरू यांचें. बरें जावपा येयलेलें. हांव बे पॅचअप करूंक बसलेलो. हांव म्हणटा साक्षात मोदी सुद्दां हांगा येवन बसलो न्हू. त्या सीएम आनी विश्वजिता भितर पॅचअप जावंच शकना, जावचोच ना. आनी मरे ह्या फुडें असले एक्सपेरिमेंट करया रे. आनीक करया. कोणाच्या भिंगसळा तांकां हाडून बसुया आनी पॅचअप करपाचो प्रयत्न करया. परत नमस्कार करा. Just imagine. Babush, any problems, any issues? Financial issues. मजाक करता? तुका आनी फायनान्शियल इश्यूज? The other issues also are there. अदर इश्यूज म्हटल्यार ग्रेटर पणजी आनी फायनल कर मरे तें. ना कांय दिवपाचे प्रश्न येयना. कोणाक कितें दिवपाचें म्हणटा तूं? हांव वालपय MLA. एंड हू एल्स? And आमचो फ्रॉम दिस वन. आसूं हालीं मरे तूं 2 माइंड्स असो जाता, कन्फ्युज्ड. No, there is no confusion. बाबूश, रिलॅक्स, कूल डाऊन, टेक अ डीप ब्रेथ अप अशी आणि लिव्ह इट. अरे इतलो कित्याक चित्ता कोण? आता पळय ते मिनिमम वेजीस वाडपाचे आहा पळय, ते केन्ना वाडटा मिनिमम वेजीस? Next month. अरे चवथी पयलीं म्हणटालो मरे तूं. आतां नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डेट, फुडें अगली तारीख. It should be like how courts function. There is a famous dialogue, on the court proceedings, which Sunny Deol said in Ghayal and Sankalp Amundkar said in assembly. What is that? तारीख पे तारीख. कितें चल्लां रे संवसारान? वॉट इज गोईंग ऑन? वॉर. वयता थंय झगडे. अरे वॉर इज बॅड, वॉर इज एनी टायम बॅड. पयलीं रशिया युक्रेन and now China and Taiwan. We are looking into that. We are hopeful and we will settle that issue. China and Taiwan issue करा समता रिझॉल्व करा. कित्याक आमकां वॉर नाका. वॉर हॅज नेवर डीड गुड टू एनी वन. Just imagine. विजय बाब, मौवीन बरो हॅप्पी दिसना ह्या दिसांनी न्हय? कितें कारण आसूं? पोझिशन आसा पूण पावर ना. पावरानूच त्रास केला न्हू तेका इतली वर्सां. कितें सांगता भाई तूं? कितल्या आमदारांक पावर आपली खबर आहा? पावर म्हणजे पण मौवीन तर भायर. सो मोवीन दाखयता एज इफ ही इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कशें दोन्ही भाशेन कशें वागतात रे मनीस? आता तूं म्हाका सांग. ना तूं सांग. आता सरकाराच्यो कितल्योश्योच ह्यो आहा, भानगडी कमिटी आहा.
सरकाराच्यो कमिटी आहात ओके मागीर ह्या कमिटीनी एकूय कमिटीन म्हाका ते चेअरमॅन म्हणून करना. अरे करचेच ना ते. कित्याक करना? अरे तू आरसो कोणें फोडलो तो सांगतलो आनी तुका बॅटिंगूय जाय आनी खेळोंकूय जाय तेंच्या बरोबर अशें तुजी अपेक्षा अशें कशें जातलें हे बरें मरे तुजें एक म्हणजे तूं सरकाराची बारा वाजोवपाक जाय म्हणटा आनी दुसरे कडेन तेंचे कमिटींचो हेडूय जावपाक सोदता हें कसल्यांनी. पळय म्हाजी सिंह गर्जना आयकून ताका घाम आयलो सामको. आता हांव तुका एक केस सांगता. जेन्ना ओपोजिशन आसता पळय तेन्ना तुमी फक्त केस सांगतात आनी जेन्ना तुमी TCP मिनिस्टर आसता पळय तेन्ना तुमी फक्त सुटकेस सांगता. म्हाका सांगात तुमीच आतां सगळे अशे एका माळेचे मणी न्ही. कोणाक हे दोळ्याक उदक लायता ते? दोळ्याक उदक लायता ते सोडून दी उदक. तूं इतलो कित्याक घामयतायस. आर्जीक तूं सामको बरो आहा खंय घट आहा काय अर्थ कितें आहा तो? तुजी चूक ना रे. म्हाजी पर्सनॅलिटी जशी आहा की भल्या भल्यांक घाम सुट्टा. ओके आर्जी म्हणजे रे राहुल गांधीक तूं घट आहा कॉन्टॅक्टान आहा काय म्हणटा. लोकांचे बरें चिंतप आनी बरें करप हे आमचें काम न्ही. अशें कोण म्हणटा. शहाजहान ते शहाजहान म्हणून कितें वेगळेंच प्रकरण जालें सामकी. म्हळ्यार केदी व्हडलो मदो हो मध न्हू हो मदनाचो बाण काय जणू. अरे तर शहाजहान नेमके कित्या खातीर येयले ते मातशें पळयता मरे. न्ही शहाजहानाक पुनर्जिवीत करून गोंयच्या विधानसभा सभागृहाच्या इतिहासात अजरामर जावपी गोविंद गावडे कडेन उलयता की शहाजहान नेमको येयलो खंयच्यान तकलेन. Just imagine. गोविंद बाब तुमकां आयडिया आसा तुमी केदो व्हडलो इतिहास रचयला तो. तुका आयडिया की तुवें कितें केला. घडये एखाद्या मनशा कडेन चूक जावपाक शकता. अरे चूक कितें ही शहाजहान टेंडराची गोष्ट खरी. गोष्ट जी आसा ती खरी आसा. आमी कशें मानपाचे. एनी प्रूफ दॅट शहाजहान नेवर फ्लोटेड टेंडर. आय एम हॅव्हिंग एवरी डॉक्युमेंट अबाउट दॅट. फूल पावर तयारी मरे गोविंद. तुमी फायलूच घेवन भोंवता कितें म्हणजे तूं बेश्टो शहाजहान करिना. हय हांव म्हजे कडेन जाय जाल्यार हांवें डॉक्युमेंटूय काडून दवरलेलो आसा. हांव तूं शहाजहानाचेर कितलीं वर्सां हालीं संशोधन करता. 3 म्हयने जाले. आनी तुज्या खात्याचो अभ्यास कितले दीस करता. 2 दीस. बरें ते हालीं गुफप्स खूब वाडल्या. आतां शहाजहान इलेक्शना पयलीं ते लुई फिलीप गुफा म्हणजे हालीं खूब वाडपाक लागल्या. मनीस तो आसता मनीस चुकतात. आनी आतां शहाजहान कॅबिनेटान तुजें पोजिशन अनसेफ आसा का सेफ आसा. हें आतां हांव कशें सांगू. ते मुख्यमंत्र्याकूच खबर आहा न्हू तेज्या मेंदून कितें चल्लां तें. विजय सरदेसाय तेजो विशय आमकां आदर आसा. हे पळय उलोवपाच्या नादान आनी धुंदीन तूं कितें उलोवन वता आनी मागीर कॉन्ट्रोवर्सी जावन पडटा. लास्ट सांग ते कला अकादमी केन्ना तरी रेडी जातलें म्हणजे एक्झॅक्टली कित्या खातीर फोडलेले कला अकादमी. पयसो आसप हें खूब म्हत्वाचें आसा न्ही. हांव कितें विचारता आनी तूं कित्याय कितें सांगता मरे तूं. मागीर तुमी म्हाका ब्लेम करता हांव कितें दाखयता म्हणून. अरे 3.5 वर्सां जालीं कला अकादमीचें रिनोवेशन चालू आहा. कितले म्हयने जाले पळया तुमी. 39 म्हयने जाले. कला अकादमीच्या बाबतीन तुमचें कशें जालां खबर आहा. तुमी आतां शेत नांगरून घेतलें कळ्ळें पण तुमकांच कळना की कितले मेरेन नांगरपाचें आनी कितले दीस नांगरपाचें आनी खंय मेरेन नांगरपाचें आनी पेरणी केन्ना करपाची. असो विशय जाल्लो आसा. रे तूं बाबा. Just imagine. मित्रांनो याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन हो हांगाच सोंपयता. सध्या देश आझादी का अमृत महोत्सव साजरो करता तेजी तुमकां हांव परबी दितात. आनी ह्याच दिसांनी न्ही 15 ऑगस्टाकूच न्हू वर्सभर आयुश्यभर जन्मभर आझादी का अमृत महोत्सव आमच्या काळजान आमी मनोवपाक जाय. आमच्या मनान देशभक्ती आसपाक जाय आनी ती आमी सदांच अशीच दवरया. आनी हेच्याच बरोबर सांगता तुमकां की परत एकदा काळजी घेया. बरे भशेन गाडयो बिडयो चलया. वेवस्थीत सारके कॅर घेया.
आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या आणि हसत राहा, हसूंक विसरू नाका. हांव येता परत फुडल्या विकांत. कळ्ळें? तो मेरेन देव बरें करूं. Just imagine.